नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार समेस्त गोंयकारांक होळयेची हुनहुनीत परबी हांव गौरीश परबामोणकर तर सुरू करूयात गोवा टॉप 25च्या मुखेल खबरांक। पुराय गोंय आयज होळयेच्या रंगान रंगले। राजधानी पणजी लेगीत तांबड्या पाशव्या हळदुळ्या रंगान रंगली। आझाद मैदानाचेर वर्स पद्दती प्रमाण पणजेकारांनी होळी मनयली। पणजे शिगमोत्सव समिती गेली 34 वर्सां आझाद मैदानाचेर होळी मनयता। ह्या वर्सा सुद्धा गेल्या 2 वर्सांच्या गॅपा उपरांत ह्या वर्सा आझाद मैदानाचेर परतून एकदा व्हडा दबाज्यान पणजेकारांनी होळी मनयली। सांतिनेज तालिगांव सांताक्रूज तशेंच दोनापावल ह्या पणजे सायडीकच्या वाठारांतले लोक आझाद मैदानाचेर येवन होळी मनयतात। पूण पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या वर्सा गोंयचे थळावे लोक थंय कमी पर्यटक चड दिसून येयले। पणजेचे आमदार बाबूस मोन्सेरात शिगमो तशेंच गुलाल उत्सवाक सुरवात करचे आदीं पणजेच्या महालक्ष्मी देवळांत वचून देवीचो आशिर्वाद घेतलो। ताच्या बरोबर तांचे बऱ्या मागत्यांनी होळयेचो आनंद घेतलो। ह्या वर्सा 2022ची विधानसभा वेंचणूक पणजेचो आमदार बाबूस मोन्सेरात निवडून येयलो आनी ह्या वर्सा 2022ची होळी तांणी सुरवात करच्या पयलीं पणजेच्या महालक्ष्मी देवळांत वचून देवीचें दर्शन घेवन ताणें होळयेक सुरवात केली। ताच्या बरोबर ताचे कार्यकर्ते म्हणजेच पणजे मतदारसंघातले कार्यकर्ते त्याच्या बरोबर उपस्थित आशिल्ले। घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम ह्या ढोल आनी ताशाच्या तालार ठेको धरीत गांवचो पारंपारीक शिगमो लोकनाच लोककला सादर करीत रिवण गांवांत व्हडा उमेदीन शिगमो मनयलो। गोफ तशेंच पारंपारीक खेळ ह्या वेळार मांडार पळोवपाक मेळ्ळे। मांडार खेळून जाल्या उपरांत जाणटे नेणटे न्हंयेचेर न्हावपाक वतात आनी हातीन गळ्यांत माळ घालून आबोलींचे झेले उदकांत सोडपाची प्रथा आसा। ह्या उपरांत घरांतल्या सवाशीण बायलेन आरत दाखयल्या उपरांतूच तांकां घरांत येवपाक मेळटा। राती कडेन होळये खातीर लोक माडी हाडपाक वतात आनी ही माडी कापतना तशेंच हाडटाना खूब जतनाय घेवची पडटा। माडयेची पानां जमनीक तेंकूंक फावना अशें गांववाल्यांचें मान्नें आसा। तळेबांद शेळावलीची शेतां पुरोवन वेस्टर्न बायपासाचो काम करचें न्ही अशी मागणी करीत ह्या बायपासाचें काम करचें न्ही अशी मागणी करीत काणा बाणावलीच्या गांवकारांनी पंचायतीन खासा बसका घेतली। पयलींच हो बुट्टी येवपी वाठार तातूंत शेतां पुरयली जाल्यार मोठी बुट्टी येवन थळावे वाठार उदका पोंदा वचूंक शकता असो हुस्को गांवकारांनी व्यक्त केलो। स्टिल्टा वयल्यान वेस्टर्न बायपास व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। ह्या विशीं पंचायतीचो आदोगाद काडून न्यायालयांत याचिका दाखल करपाचो थाराव पंचायतीन घेतला। इतले मजगतीं पंचायतीन सकाळीं 9:30 वरांचेर आपयल्ल्या बसकेक दनपारच्या 12:30 वरांचेर सरपंच आनी सचीव आयिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली। होळयेच्या परंपरे प्रमाण होलिका दहना खातीर होळी हाडपाची प्रथा आसा। गांवांतल्या वा शारांतल्या रानांत वचून थंयच्यान लांकडां कातरून हाडप आनी उपरांत तांची विधिवत पुजा करून होळी लासपाची परंपरा आसा। ओसय ओसयाचो गजर करीत होळी म्हटल्यारूच लांकडां हाडपाची उमेद तरणाट्यां मदीं पळोवपाक मेळटा। 70 मोरल्या कॉलनींतल्या तरणाट्यांनी मंगळारा निलगिरीची होळी हाडली। सातेरी देवळाच्या वाठारांत 2 होळयो लासपाची परंपरा आसा। देवळाच्या फुडें लासतना ती देवाची होळी आनी देवळाच्या फाटल्यान लासतना ती राखणदाराची होळी अशी प्रथा मोरल्यान चलता। कदंबा येरादारी महामंडळान हायड्रोलिक लिफ्ट हाडल्यात। गोंयच्यो 145 कदंबा बशींनी रोखडीच व्हीलचेअर व्हरपाक मेळटली। 30 मे मेरेन 12 बस स्टँडाचेर हायड्रोलिक लिफ्ट दवरतले। ती वापरून विशेषांगी प्रवाशांक बशीन व्हीलचेअर भितर व्हरपाक मेळटली। भायर काडपाकूय मेळटली ही लिफ्ट अशी पद्दतीन आसा।
होळी पेटोवन आणि हेर पारंपारीक कार्यावळी सयत दिवचल म्हालांतल्या गांवांनी शिगम्याक सुरवात जाल्या. बेरेस्तारा सांजे सरवण सयत हेर गांवांनी वाजयत गाजयत होळी हाडली. पुजा आणि हेर पारंपारीक कार्यावळी सयत होळी कापले उपरांत होळी नाचोवपाक भुरग्यां वांगडा जाणटे वांटेकार जाल्ले. सरवण ह्या गांवांत होळी हाडपाक जाणट्यांनी तशेंच भुरग्यांनी भाग घेतलो. पुजा आणि हेर पारंपारीक कार्यावळी सयत होळी कापले उपरांत होळी नाचत गाजयत जाणटेकार, भुरगे तशेंच नेणटे ही होळी घेवन देवळा कडेन वयतात. इंडियन सुपर लिगेची फायनल गोंयच्या फुटबॉल मोग्यांक आतां पळोवपाक मेळटली. कोरोनाचेर सरकाराक मार्गदर्शक करपी तत्व समितीन ISLचे फायनलीक 100% लोकांच्या उपस्थितीत परवानगी दिली. इंडियन सुपर लिगेची फायनल 20 मार्चाक फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जातली. कोरोनाचे दोनूय डोस घेतिल्ल्या तशेंच कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र आशिल्ल्या लोकांकूच स्टेडियमांत प्रवेश मेळटलो, अशी माहिती गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान दिला. फायनल पळोवपाक येवपाक मास्क घालची सक्ती केल्या, तशेंच सरकारान घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां लेगीत पाळूंक जाय. ह्याच अटीचेर फायनलीक 100% लोकांक उपस्थिती रावपाची परवानगी मेळटली. प्लास्टिकाच्यो वस्तू पर्यावरण दूषित करतात. देखून हालींच सरकारान प्लास्टिकाच्या वापरांचेर बंदी घातिल्ली. देखून एकदा वापरात येवपी प्लास्टिकाचो वापर जावचो न्हय देखून म्हापशा बाजाराची तपासणी जाली, अशी माहिती मुख्य अधिकाऱ्यांनी दिला. फाटीं प्लास्टीक बॅन केल्ले आनी हे प्लास्टीक एकदांच वापरचे आनी परतून वापरचे न्हू, तेका लागून म्हापशा बाजारांत प्लास्टिकाची तपासणी केली गेली. दोन 2018 ते 2023 या 5 वर्साच्या काळात खण क्षेत्रात 8.5% उदरगत करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरला. 2017 ते 2018 वर्सा गोंयांत खण माल निर्मिती उणी जाल्ली. देशाच्या खाण वेवसायांत ताचो 2.1 इतलो वांटो आसा, अशी माहिती केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी लोकसभेच्या एका लेखी पत्रांत दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत 15 मार्च 2018 सावन म्हटल्यारूच फाटल्या 4 वर्सां सावन गोंयांतलो खण वेवसाय बंद आसा. 2017 ते 2018 ह्या वर्सा देशाची खणा क्षेत्रांतली उदरगत 3% आशिल्ली. हो आंकडो 14%चेर व्हरपाची मोख दवरल्या. गोवा डेअरी दुधाच्या दरात वाढ जावपाची शक्यता आसा, पूण दर वाड जाहीर करच्या आदी बाजार सर्वेक्षण करपाचो निर्णय गोवा डेअरीन घेतला. रशिया युक्रेन झूज चालू जाल्ल्याच्यान सगळ्याच वाटेन दर वाड जायत आसात. हाचो फटको गोवा डेअरीकूय बसला. गोवा डेअरीक म्हयन्याक 22 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे अधिकाऱ्यान सांगला. गोवा डेअरी दुधाचे सद्याचे दर असे आसात: फूल क्रीम मिल्क 55 रुपया, शक्ती मिल्क 25 रुपया अर्द लिटर, दिवा मिल्क 23 रुपया अर्द लिटर, जाल्यार कोल्ड गोल्ड 22 रुपया अर्द लिटर अशी दर आसा. गोवा डेअरी दर दिसा बाजारात 55,000 लिटर दुधाची विक्री करता. जर गोवा डेअरीक प्रति लिटराक फक्त 2 रुपयापासून दरवाड केल्यार दिसाक 1,10,000 रुपया तांकां फायदो जावं येता. देशाभरा सयत गोंयांत 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वासीन दिवपाक सुरवात जाली. केंद्र सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोंयांत 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक बुधवारच्यान वासिनां दिवपाक सुरवात केल्या. सध्या भलायकी केंद्रांनी डोस दितात. गोंयांतल्या 11 भलायकी केंद्रांनी वासिनां दिवपाची मोहीम सुरू आसा. 12 ते 14 वर्सां पिराये मदीं 50,000 भुरगे आसात. पयल्याच दिसा सुमार 800 भुरग्यांनी वासिनाचो डोस घेतलो. कांय तेंपा उपरांत शिक्षण संस्थांनी वासीन दिवप सुरू जातले.
रशिया युक्रेन युद्ध 21 दीस जाले तरी सुरूच आसा. हे युद्ध बेगोबेग थांबोवचे असो आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयान रशियेक दिला. नेदरलंडांतल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांत युक्रेनान रशिये आड याचिका घातिल्ली. ह्या याचिकेचेर निर्णय दितना ICJन रशियेक युक्रेनांतल्यो लश्करी कारवायो बेगोबेग बंद करपाचो आदेश दिला. ICJन दिल्लो हो आदेश आंतरराष्ट्रीय कायद्या प्रमाण रशियेक बंधनकारक आसा. तेच प्रमाण रशियन फेडरेशनान फुडले लश्करी कारवाये खातीर कसलीच पावलां उबारचे नात हाची जतनाय घेवची आनी दोनूय देशांनी वाद जावपाची कृत्यां बंद करची असो आदेश न्यायालयान दिला. मात 21 दीस जाले रशिया युद्ध थांबयना. बुधवारा रशियेन युक्रेनाचेर हल्लो करून बरेच लुकसाण केले. लोकांच्या सोयी खातीर पेडण्या कदंबा महामंडळ बस स्थानकाची पार्किंग वेवस्था आसा. मात पार्किंग फी चड आशिल्ल्यान लोक रस्त्याचेरूच आपल्यो गाडयो पार्क करतात आनी ह्या कारणाक लागून लोकांक येरादारी करपाक अडचण जाता. सरकारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून ताचेर योग्य उपाय काडचो अशी मागणी लोक करतात. संवसारीक ग्राहक सप्तका निमतान वजन माप खात्याचे नियंत्रकान हांणी मडगांवांतल्या वेगवेगळ्या सुपरमार्केट आनी दुकानांचेर धाड घातली. ही धाड घातल्या उपरांत तांकां खुबशा दुकानांनी बेकायदेशीररित्या आनी कायद्यांचें उल्लंघन करपी वस्तू मेळ्ळ्यो, ज्यो खात्यान जप्त केल्यो. सुमार 100 बेकायदेशीर पाकिटां जप्त केल्ल्याचें तांणी सांगलें. तशेंच दर एका म्हयन्यांत ह्यो सारक्यो धाडी जायत रावतल्यो अशेंय तांणी सांगलें. दर्यादेगेर नजर दवरपा खातीर सरकारान 29 नवी दर्यावरवी बचाव उपकेंद्रां तयार करपाचें थारायलां. आपली ब्लू इकॉनॉमी सुदारपा खातीर तटरक्षक दलाक बळिश्ट करपा खातीर तशेंच केंद्राची क्षमता वाडोवपाची ही येवजण आसतली. तशेंच 4 नवीन ALH स्क्वॉड्रॉन उबे करतले अशी माहिती संरक्षण सचिव अजय कुमारान दिला. तटरक्षक दलाक बळिश्ट करपा खातीर ही योजना केला. तशेंच ALH स्क्वॉड्रन उबे करतले अशी माहिती संरक्षण सचिव अजय कुमारान दिला. तिळाळी धरणाच्या कालव्याक राजवेल हांगासर गळटी लागल्या. ह्या कालव्याचें उदक कालव्याच्या सकयल्ल्या भागांत आशिल्ल्या तोरशांतल्या घरां मेरेन पावता. त्या खातीर घराक धोको निर्माण जाला. कालवांतल्यान उदक शेतकारांक मेळचें म्हणून एके वटेन बैलपार 27 कोटीचो प्रकल्प उबारपाचें काम हातीन घेतला, जाल्यार कालवो सारको नाशिल्ल्यान उदक व्हांवून वयता आनी शेतकऱ्यांक पावना. शेतकऱ्यांक उदक मेळ्ळ्यार शेत रोवपाक बरें पडटलें. त्या खातीर सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष घालून पायपलायन घालून दिवची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या. गोयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचें नेतृत्व प्रेरणादायी आशिल्लें. तांचे कडेन आशिल्ल्या दूरदृश्टीक लागून गोंयची प्रगतीशील उदरगत जाल्ल्या अशें मत सांगेचे उमेदवार सुभाष फळदेसाय हांणी व्यक्त केलें. मनोहर पर्रीकर हांच्या 3ऱ्या पुण्यतिथी निमतान सांगे भाजपा कार्यालयांत मनोहर पर्रीकराक आर्गां ओंपपाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार मोठ्या प्रमाणांत भाजपाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले.
पणजे मतदारसंघातल्या तालिगांव वाठारात फाटले 6 म्हयने जाले पिवपाच्या उदकाची समस्या उप्रासला. तालिगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांचे मुखार एक मोठे आवाहन आसा. हो मतदारसंघ टँकर मुक्त करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांणी गंभीरपणान लक्ष दिवप ही आतां काळाची गरज जाल्या. फाटल्या वर्साची चवथ जाल्या उपरांत ते आतां मेरेन तालिगांव वाठारांतले लोक टँकराचेर निबून आसात. तालिगांव थळावे लोक सारखे उदक येना म्हूण तक्रार करतात. चवथ जाल्या उपरांत 6 म्हयने जाले आजून तांकां उदक सारकें येना अशी तांची तक्रार आसा. तळेबांद शेळावलीची शेतां पुरोवन वेस्टर्न बायपासाचें काम करचें न्ही अशी मागणी करीत काणा बाणावलीच्या गांवकारांनी पंचायतीन खासा बसका घेतली. पयलींच हो बुट्टी येवपी वाठार तातूंत शेतां पुरयली जाल्यार मोठी बुट्टी येवन थळावो वाठार उदकापोंदा वचूंक शकता असो हुस्को गांवकारांनी व्यक्त केला. स्टिल्टा वयल्यान वेस्टर्न बायपास व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. ह्या विशीं पंचायतीचो आदोगाद काडून न्यायालयांत याचिका दाखल करपाचो थाराव पंचायतीन घेतला. इतले मजगतीं पंचायतीन सकाळीं 9:30 वरांचेर आपयल्ल्या बसकेक दनपारच्या 12:30 वरांचेर सरपंच आनी सचीव आयिल्ल्यान लोकांनी आपली तिडक उक्तायली. काणकोणांतल्या आगोंदा वाठारांत श्री मल्लिकार्जुन देवळा कुशीक अवतार पुरुषाचो अवतार आनी कौल प्रसाद जाल्या उपरांत परंपरे प्रमाण देवाची पुराय वाठारांत भोंवडी सुरू आसा. शुक्रारा पुजा करून तळयेन अर्पण करतना धर्मे गाराणे दिश्टी पडटा. शुक्रारा ही पुजा केल्या उपरांत अर्पण करतना धर्मे घराणे हांगासर दिश्टी पडटात. काणकोणा आगोंदा पणजे पुलिसांनी शिंदळकेचो वेवसाय करपी हफीज सय्यदा बिलाकाक बेरेस्तारा सालिगांवांत अटक केली. 26 वर्साचो आंध्र प्रदेशांतलो रहिवासी हासीफ सय्यद बिलाकाक फटीच्या गिरायकाक 50,000 रुपयांक चलयांची पुरवण करतना धरलो, जातून एक टीव्ही अभिनेत्री आनी 3 चलयांचो आस्पाव आसा. पुलीस निरीक्षकाक शिंदळकेचो वेवसाया विशीं कळ्ळ्या उपरांत सालिगांवच्या बेला वेस्टा हॉटेलाचेर पुलिशेन धाड घातली. ह्या प्रकरणाचो तपास आजून चालू आसा. गोंया सयत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत फामाद आशिल्ल्या साळांतल्या गडे उत्सवाक आयच्यान सुरवात जातली. 20 मार्च मेरेन तरेकवार धार्मीक कार्यावळी जातल्यो. शिगम्यातलो गडे उत्सव दिवचल तालुक्यांतल्या पिळगांव, कुडणे, आमोण्या, बोर्डे, दिवचल हांगा जाता. मात साळांतले गडे हो एक खेरीत उत्सव. तातूंत मशालीचे देव देवचारांचें दर्शन जाता अशी भावना आसता. कोरोनाची भिरांत आजून आशिल्ल्यान हो उत्सव जायती जतनाय घेवन साजरो करतलो. धुमाशे कासरपाल दोडामार्गाच्यान येवपी भाविकांनी राती 10 वरां जावच्या पयलीं साळगांवांत येवचें अशें कळीत केलां. काणकोणांतल्या आगोंदा वाठारांत श्री मल्लिकार्जुन देवळा कुशीक अवतार पुरुषाचो अवतार आनी कौल प्रसाद बेरेस्तारा 17 मार्चाक जालो. शुक्रारा दिसा 18 मार्चाक सकाळची श्री लाखणेश्वर देवाची जात्रा जाल्या उपरांत मुडकूड देवस्थानाच्यो 125 बायल्यो दिवजां पेटयतात आनी श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाच्या षष्टीची जात्रा बुधवारा 23 मार्चाक जाली. फातोडेक शेलची बव्वर उपरांत तुलाभार आनी सांजे अवतार आनी कौल प्रसाद जातलो.
माड्डोळाची चतुर्दस खूप फामाद आसा. चतुर्दस हिंदू दिनदर्शिकेच्या निमण्या म्हयन्याचो 14वो दीस वा फाल्गून म्हयन्याचो पयलो 15वो. म्हटल्यार असो दीस जो फोंडेच्या वेगवेगळ्या गांवांनी फापशिल्ल्या लोकांक शिगम्याच्या निमतान एकठांय हाडटा. बेरेस्तारा माड्डोळाची चतुर्दस भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयली. ह्यो आसल्यो गोवा टॉप 20च्यो मुखेल खबरो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.